उडपी हांगासर सुमारे 15 लाख रुपयांचो गोंयचो सोरो मिळाल्यानंतर आबकारी विभाग हो सतर्क जाल्ले आसात आणि तेंच्यांनी गोवा सीमेचेर जे कर्नाटकाचे चेकपोस्ट आसात थंय सर्च ऑपरेशन चालू केल्ले आसात। या सर्च ऑपरेशना दरम्यान आयज शुक्रार रात्री कारवार हांगासर 3 प्रकरणां तेंच्यांनी नोंद केल्ली आसात आणि त्या 3 प्रकरणात सुमारे 98 लिटर्स गोंयचो सोरो आसा तो जप्त केलो आसात। त्या प्रकरणी 3 दुचाकी आसात त्योही जप्त केल्यो आसात। मात्र ज्यो गोंयसून कर्नाटकाक सोरो तस्करी करपी ज्यो संशयित आशिल्ले ते 3 दुचाकीचेर ते तेगेही फरार जाल्ले आसात। ह्यो 3 केसीस आसात त्यो वेगवेगळ्या ठिकाणी तेंच्यांनी नोंद केल्ल्यो आसात। अजूनही सर्च ऑपरेशन सुरू आसात। तशेंच कणकोंबी, आनमोड आणि माजाळी हांगासर कर्नाटकच्या आबकारी विभागाकडल्यान मोठ्या प्रमाणात जी वाहनां येतात त्यांच्या वाहनांची शोध मोहीमही दारूची शोध मोहीम सुरू केल्ली आसा। प्रोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे।